कोणाचोय कोमो रोडू पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या दिवचले सवण जंक्शनाकडे जाल्या। जंक्शनार बसयल्ले रमलर्साक लागून या नदी एका तरणाट्याक मरण आयिल्ले। त्या उपरांत थळाव्यांनी स्पीड ब्रेकर बसोवपाची मागणी केल्ली, पूण प्रश्न अजून मेरेन तडीक लागूना आशिल्ल्यान लोकांनी रमलर्साक लागून अपघाताचो आंकडो वाडपाचो भंय उक्तायला। पळयात। आम्ही आता हांगा सर्वण जंक्शनाचेर आसा। सांगपाचें म्हटल्यार हेजे हांगा जे रमलर्स जे बसयल्या आनी विशय म्हजो आसा की येणारी गाडी आसा न्हू ती स्पिडीन येता आनी स्पिडीन येयल्या उपरांत तेजो आवाजूच जाता, गाडीच्या लोकांक आवाजूय व्हरता एक्सिडंट जावपाचो भरपूर संभव आसा आनी हो सारको खतरो। हांवें पयलीं सुद्दां खुबशे हांगा एक्सिडंट जाले ह्या जे बसयल्ले आहा तांकां लागून। जाल्यार हांगा प्रामुख्यान खरें म्हणजे हांगा स्पीड ब्रेकर जाय। सर्वणसून जो वयर येयला थंयसरूच जे रमलर्स बसयल्ले आसा थंयसरूच स्पीड ब्रेकर जाय आनी हांगा स्पीड ब्रेकर जेन्ना स्पीड ब्रेकर हांगा जेन्ना बसयतले तेन्नाच ती गाडी स्लो जातली। मात सुद्दां गाडी स्लो जायत ना, हांगा कांय इफेक्ट येना आनी ती गाडी स्पिडीन येता आनी हेजो आवाज भरमसाट आवाज येता आनी त्या कारणाक लागून हांगा कितलेशेच एक्सिडंट जाले। जाल्यार प्रामुख्यान आयज गरज आसा की हे हायवे इतले हायवे आनी हे जे हायवे आनी हो ही गरज आसा हे काडून हांगा तो स्पीड ब्रेकर बसोवपाची आनी जे घडणारे अपघात आसा ते टाळपाची गरज आसा। आनी ह्या पयलीं कितलेशे एक्सिडंट जाले हांगासर भरपूर जाल्या आनी बारीक बारीक तरी कितले जाल्या, लोक पडल्या। येणारे गाडी तुमी हे आतां गाडयो येता पळयात तुमी, गाडयो येता ही गाडी एक स्पिडीनूच स्पिडीन येता, फार हे ना फडा 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 करून तो आवाज सायडीक आवाज लोकांक इफेक्ट। आनी जेन्ना स्पीड ब्रेकर बसयतले तेन्ना खऱ्या अर्थान हांगा गाडयो स्लो जातल्यो, एक्सिडंट जाता हे एक ही वायट घटना ह्यो टाळटल्यो, हे घडचें ना इतलें हांव सांगूंक शकता। अपघातांचेर नियंत्रण येवचें म्हूण 1.5 वर्सां पयलीं सर्वणा जंक्शना कडेन रमलर्स घातल्यात। मात हे रमलर्स घालतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान हे रमलर्स म्हळ्यार आतां डोकेदुखी जाल्ली आसा। ह्या रमलर्सां वयल्यान वाहनांच्या स्पिडीचेर कसलेंच नियंत्रण ना, वेल्यान वाहनां स्पिडीन व्हरतात अशें दिसून येता। ताका लागून अदीं मदीं ह्या रमलर्सांचेर अपघात लेगीत घडत असतात। 1.5 वर्सां पयलीं ह्याच रमलर्सांचेर जाल्ल्या एका अपघातात थळाव्या तरणाट्याक जीव वगडावपाचो पडिल्लो। ताचे उपरांत हे रमलर्स काडचे म्हणून नेटाची मागणी जाल्ली, मात हे रमलर्स काडपा कडेन आतां मेरेन आडनदर जाल्ली आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार हे सर्वणा जंक्शना कडेन जे रमलर्स घातल्यात तेन्नाच थंयच लागींच म्हळ्यार साधारण 100 मिटर अंतराचेर गोकुळवाडो हांगासर रमलर्स घातिल्ले। मात हे रमलर्स फाटल्या वर्सा काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा। मात सर्वणा जंक्शना कडल्यान हे जे त्रासदायक जाल्ले आसा ते रमलर्स काडपा कडेन आयज मेरेन आडनदर जाल्ली आसा। हे रमलर्स काडचे आनी थंय स्पीड ब्रेकर बसोवचे अशी थळाव्या लोकांची तशेंच वाहन चालकांची मागणी आसा। आतां पळोवचें पडटलें हे सर्वणा जंक्शना कडेन आशिल्ले हे रमलर्स केन्ना काडटात आनी थंय केन्ना एकदाचे स्पीड ब्रेकर बसयतात ते। गोमंतक TV खातीर सर्वणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।